नमस्कार. आयच्या राउंड टेबलाचेर तुमकां सगळ्यांक येवकार. राष्ट्रपती गोंयांत आसात. कांय विशयांचेर उलयल्यात, त्या विशयांचेर आमी चर्चा करतले. आनीक कितलेशेच विशय आसात. एसटी रिजर्वेशनाचो इश्यू आसा. त्याच बरोबर बाणस्तारी एक्सिडेंटाचे मुखार कोर्टा भितर ज्यो गजाली जाल्यात त्यो आसात. ह्या सगळ्या गजालींची चर्चा करतले. आनी आमचे 3 मानेस्त 3 एडिटर म्हजे बरोबर आसात. आमचे किशोर नायक गांवकर, जॉयल अफान्सो आनी पांडुरंग गांवकर. ऑल 3 ऑफ यू वेलकम. पांडुरंग बाब, हांव सुरवात तुजे कडच्यान करता. तुवें काल भाशण सिवीक रिसेप्शनाचें भाशण प्रेजिडेंटाचें आयकलें. कांय मुद्दे ताणें काडले, बट तुजे खातीर ह्या भाशणांतल्यो हायलायट्स कितें आशिल्ल्यो? आपण हायलाइट्स म्हणण्यापेक्षा तांच्यांनी जे गोंयची एकंदरीत कल्चर आणि गोंयचे रिचनेस जे आसा त्याच्या विशयी आणि दुसरो तिने एक महत्वाचो मुद्दो मांडलो तो कॉमन सिवील कोड जो आसा. सिवील कोडा संदर्भात तिने जे गोंयचो एक आसा त्या संदर्भात तिने जे मत मांडले ते म्हणजे अशो कांय गोष्टी महत्वाच्यो तिने आपल्या भाशणांतल्यान हे केल्या. आणि म्हाका दिसता की तिका म्हणजे गोंया संदर्भात बरीच म्हायती आसा. म्हणजे ती स्पीच वाचता अशें दिसतालें, बट तिने एकंदरीत ती तयारच केल्ली अशी म्हाका दिसलें तिच्या वयल्यान. सो गोंयच्या हेचेर तिणें जो भर दिला म्हणजे गोंयचें व्हडपण कशें आमी म्हणजे नॉर्मली जे सांगता आमी गोंयकार ते राष्ट्रपतीच्या भाशणांत म्हणजे सगळ्या गोष्टींक तिणें टच केला. म्हणजे आमचे कल्चरल हे आसत किंवा आमचे गोंयच्या जे लोक जावन गेले व्हडली व्यक्तिमत्व जावन गेली तांचो उल्लेख आसत, सिवील कोड आसत, अशा अनेक गोष्टीक तिणें काल टच केले. म्हाका दिसता की ती गोंयचो बरो अभ्यास हे करून येयल्या अशी. Joel, what did you make of the speech? Pramod, whenever this high profile dignitaries come from the center, they actually read out the language of the state government. Basically they try to cushion themselves and give some kind of a comfort to the state government, reading out the achievements, what the good side of the state government. But herein was a very interesting kind of a line which I saw in her speech is she actually spoke about the need for protection of wildlife, the Western Ghats, the forest areas of the Western Ghats. That is your headline also today. Yeah. So basically that was very, very interesting from the standpoint of our moves to actually get not look at wildlife in a way it should have been actually. When we are actually now fighting for a tiger reserve and the government is actually opposing it and going to the Supreme Court challenging that high court order. At time also एक statement म्हणल्यार it's very, very important and very, very interesting coming from the President of India. And when there is not enough being done to protect our forests, एक message होयतलो की I don't know, I hope the government takes it in the right spirit and looks at it holistically in protecting our forests. Secondly, another important aspect, as Pandurang has said, is the common civil code. She has actually praised a lot of this common civil code. Again, contrary to what we are saying is that we have to destroy all footprints of the Portuguese. ते जे म्हणटाले, पण आता again she reinforced the thought that yes, it is very, very important and it is a example of equality of gender and other aspects. Third aspect she said is about women empowerment. There should be more participation of women in the workforce. So very, very interesting. Only one aspect which was expected, we all expected she will not touch it, but ST reservation was one aspect which was alive, just at the time when she was coming into Goa. And when the STs were literally kind of denied. President touching that subject, don't you think would have been very politically combustible? Yeah, it maybe, but she could have. I know, as a journalist, you would love to. You would have loved that headline coming from President. And especially when President is so much, connected to the tribals. So I thought that would have been a very, whatever statement she would have made, would have been a very sensible and an appropriate statement at this point in time. म्हाका किशोर बाब, जोएलाचे एक जर्नलिस्ट म्हणून टेम्पटेशन दिसता की प्रेसिडेंट आयली, कॉमन सिवील कोडाचेर उलयली, वुमन एम्पावरमेंटाचेर उलयली, कल्चराचेर उलयली, गोंयच्या एनवायरमेंटाचेर उलयली. तो म्हणटा एसटी रिजर्वेशनाचेर उलोवपा जाय आशिल्लें, ताचेर कित्याक उलयलें ना? आय नो, एज अ जर्नलिस्ट आय अंडरस्टँड दिस टेम्पटेशन. बट बिफोर वी गो इनटू द फायनल डिटेल्स ऑफ दॅट स्पीच, वॉट आर द हायलायट्स फॉर यू? प्रमोद, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या भाशणांत जशें पांडुरंगान आनी आतां जॉयलान सांगलें तशें की पुराय
गोंयचो इतिहास, गोंयची संस्कृती, गोंयचें खाशेलेपण हें सगळें तांच्या त्या स्पिचींतल्यान आमकां आयकपाक मेळ्ळें. एक गजाल प्रमोद आमी लक्षांत दवरपाक जाय की राष्ट्रपती हें जें पद आसा पयलीं म्हणजे एट द टायम ऑफ जेन्ना भारत स्वतंत्र जालो त्या उपरांत कांय वेळ इंटलॅक्ट हो विशय हो राष्ट्रपती पदाच्या त्या पदा खातीर एक हें आसलें, निकश आसलो. आनी ते अशे व्यक्ती आसताले जेंच्यांनी पुराय भारताचो इतिहास पळयला, पुराय वेगवेगळी फिलॉसॉफी, हिस्ट्री हाचो अभ्यास केला. अशा पद्दतीन राष्ट्रपती पदाचे उमेदवार थारताले. मागीर 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 पॉलिटिसायज जायत गेलें. खंय तरी आपलो पॉलिटिकल एक मनीस राष्ट्रपती पदाचेर नेमपाची एक पद्दत सुरू जाली. आनी आतां भाजपाच्या कार्यकाळान एक अशी पद्दत जाली की जे दुर्लक्षीत घटक आसले तांकां आमी त्या पदाचे मान दिलो. अशा पद्दतीन त्या पदाचेर व्यक्तीची निवड जावपाक लागली. आतां विशय असो आसा प्रमोद की गव्हर्नर जावं किंवा राष्ट्रपती जावं तांची जी भाशणां आसता त्या भाशणान त्या मनशाचो कितलो आस्पाव आसता हे पयलीं आमकां समजपाक समजचें पडटलें की खरोच ताचे खरे स्वताचे भितर कांय इनपूट आसतात काय कोण तरी एक तज्ञ मनीस ताका तें भाशण बरोवन दिता असो एक विशय आसा. मागीर तो तज्ञ मनीस जो आसता तो पॉलिटिकली स्मार्ट आसपाक जाय. ताका खबर आसूंक जाय की खंयच्या स्टेटीन गेल्या उपरांत खंयच्या विशयाचेर सगळ्या तूं जर आतां पर्यंतची परंपरा पळयशीत जाल्यार गोंयान जेन्ना जेन्ना मनीस पर्यावरणाचेर उलयता तेन्ना तेन्ना ताका वास्ट एक्सेप्टन्स मेळटा. लोक तेचें स्वागत करता. वा दॅट्स ग्रेट, शी हॅज स्पोकन रिगार्डींग कन्जर्वेशन ऑफ हें. सो तोच प्रयोग म्हाका हांगासर राष्ट्रपतीच्या भाशणान दिसलो. प्रत्यक्षान जर तूं पळयशीत जाल्यार हांगा पर्यावरणाची प्रचंड नासाडी जायत आसा आनी राष्ट्रपतीन हांगा सांगलें की पर्यावरणाचें आमकां रक्षण करचेंच पडटलें. पण आज जेन्ना विधानसभेक ते उलयताल्यो, विधानसभेक उलयतना एक गजाल तुवें म्हळें की तो भाशण बरोवपी मनीसय खंयची विचारधारेचो आसता. आनी एक गजाल आयची बरी दिसली विधानसभेच्या भाशणाची की तांणी टीबी कुन्नाचो उल्लेख केलो, राम मनोहर लोलयांचो उल्लेख केलो, पापू शिरोडकराचो उल्लेख केलो, पुरुषोत्तम काकोडकराचो उल्लेख केलो. सो बेजिकली म्हाका दिसता प्रेसिडेंट सारकी प्रेसिडेंट कशी उलयली. आनी फक्त एकूच मुद्दो म्हाका प्रमोद भितर मातसो खटकलो. म्हणजे खटकलो म्हणच्या पेक्षा खंय तरी ज्या मनशान ती स्पीच बरोवन दिली त्या मनशाक सगळ्या मनशाची नांवां राष्ट्रपतीच्या तोंडांतल्यान येयली. भाऊसाहेब बांदोडकराक त्या भाशणान ते कशें विसरले. उल्लेख म्हणजे गोंयच्या आतां पर्यंतच्या योगदानान भाऊसाहेब बांदोडकराक हांकां विसरोवन कशेंच चलचें ना. म्हणजे मनोहर पर्रीकराचें ताणें नांव घेतलें, ऑफकोर्स ही हॅज हीज कॉन्ट्रिब्युशन, बट यू कॅनॉट लीव भाऊसाहेब बांदोडकर. भाऊसाहेब बांदोडकराचें एक नांव म्हाका तांच्या स्पिचीन मेळोंक ना. खंय तरी जेणी स्पीच बरोवन दिल्या तो कदाचित मातसो विसरलो आसतलो, पूण तो विसर जर जावंक नसलो जाल्यार परफेक्ट आसता. येस येस, शी हॅज टच्ड द इमोशन्स ऑफ एवरी गोवन. सो पांडुरंग हे भाशणाचें जालें. सो गोंया भितर आमकां अशी VVIP मुवमेंटाची व्हडली संवय आसना. सो जेन्ना अशी VVIP येतात तेन्ना अकस्मात रस्तो ब्लॉक करपाचो प्लॅन आमचे खातीर तर 2-3 दीस ब्रेकींग न्यूज त्योच आसतात की खंयचो रस्तो केन्ना ब्लॉक आसतलो, खंयच्यान वचपाक मेळटलें, खंयच्यान वचपाक मेळचें ना. आनी जनरली आमकां गोंयकाराक ह्या गजालीची संवय ना. सो हो जो VVIP रस्तो गरजेचे आसता त्यो गजाली, बट ह्या खेपेक तुगेले पुलिसांनी कशें हाताळ्ळें काय लोकांक इनकन्विनियन्स चड जालो. मातसो इनकन्विनियन्स सदांच जाता असल्या टायमार, चड इनकन्विनियन्स जालो काय कितें? ताका उपाय ना न्ही प्रमोद. राष्ट्रपती जेन्ना येता एखाद्या दौऱ्याचेर तेन्ना हीच परिस्थिती सगळे कडेन आसता. हे कितें भारतान अशें सगळ्या कंट्रीन हेच आहा सिच्युएशन. सो एक ताका असो एक आशिल्लो ऑप्शन की तो दाबोळी टू राजभवन चॉपर बी यूज करप अशें म्हणजे कितें विशय आशिल्लो. पूण म्हाका दिसना की सेक्युरिटी पर्पज जाता. तेच्या कडेन खूब तेच्या कडेन यंत्रणा आसतात फाटल्या फुडल्यान, एम्बुलन्सीस म्हणून आनी सेक्युरिटी हे म्हणून. सो म्हाका दिसता त्या खातीर ते करचें पडटा. आनी आमी फाटल्या फावटी पळयला 1-2 फावटी इवन अमित शाह बी जेन्ना आयलो कांय जाग्यार लोक काळे झेंडे बिंडे अशे घेवन रावतात. सो एक सगळ्यो इतकीच हे घेतलेली आसा जेणे काळजी घेतलेली आसा सेक्युरिटी एजन्सींची, खंयच काय कोणी मदीं येवपाक जायना. त्या खातीर त्या एरियेच्या लोकांकूय सांगलां की तुमी त्या रोडान येवन भायरच सरनाका. सो ती एक प्रोटोकॉल म्हणून तो करचो पडटा. हांवें आयकलें की तुवें ऑलमोस्ट पावणवर तुगेलो ह्या ट्रॅफिका सांपडलो म्हणून. Pramod, this has been happening for a long time. VVIPs जे केन्ना येतात from Delhi or from wherever, whichever part of the country or from out of the country,
common man is facing the brunt all the time. Yesterday 45 minutes, more than 45 minutes, roads were blocked at Verna. All arterial roads were blocked. Even the industrial road, both the lanes were choco-blocked completely. Problem कितें जाता, एक emergency जर जाली जाल्यार, suppose a person who wants to be shifted in a critical condition to GMC, so there is no other way he can go. He has to wait there for 45 minutes, struggling for his life. So why don't we understand these issues of people who are suffering? Common man, office goers can wait, no problem. But have you made some provision for this person who is critical in an ambulance, or maybe who is needing something as an emergency service in GMC? No. Why were not chopper services explored? I mean, at the last time when Modi came to Inga Bambole for this Shama Prasad Mukherjee Stadium, directly he came via chopper. So why can't these chopper, or he came with his own personal chopper with adequate security? So why the president cannot do it likewise at Raj Bhavan? So I don't understand the need, like every time. Moreover, when the tour is almost spread across 2-3 days. 3 days. 3 दिसांक खूब लोकांक त्रास जातले. Not only that portion of the road. Now as she will be traveling, she traveled already to over the bridge to the assembly station. Yeah. थिंगाय तसोच ब्लॉक आसलो. Till the time she finishes, till the time she moves out of that area, roads will be blocked. So हितून भितर लोकांक खूब inconvenience जाता, especially in emergency situations. I said the common people can of course wait and give right of way to her. But for people who really need those services like emergency services, ambulances and other, there is no other way out for that. You will have to be. किशोर बाब, तुमकां एक कितें पांडुरंग बाब म्हणटा की VVIP जेन्ना येता तेन्ना ह्यो गजाली घडटल्योच न्ही काय म्हणून. सो मातसो इनकन्विनियन्स जातलोच. जॉयल म्हणटा की पर्याय आसात आनी तो इनकन्विनियन्स सुद्दां कोणाक जावचो न्ही हाजे खातीर पर्याय आसात. तुमकां कितें दिसता? प्रमोद, आमच्या डेमोक्रेसीन वो पॉलिटिकल एक जी कितें म्हणटात तशें पोजिशनींग हें सगळ्या पदांक हें लाभलेलें आहा. म्हणजे प्रोटोकॉलान जर तूं पळयशीत जाल्यार प्रेजिडंट, प्रायम मिनिस्टर, मागीर स्टेट प्रोटोकॉल, गव्हर्नर, चीफ मिनिस्टर, हे पोजिशनींग हें खूब मोठें आसता. त्याच्या खातीर लोकांचेर कितें तेचो परिणाम जाता आनी लोकांक कितें फेस करचें पडटा हाचो ह्या सिस्टमीन विचार ना. म्हणजे आतां प्रोटोकॉल इम्पॉर्टंट. म्हणजे 3 दीस रस्ते बंद आसतले काही एक प्रॉब्लम ना, कारण तिची सेक्युरिटी, तिचो प्रोटोकॉल इम्पॉर्टंट आहा. पूण रस्ते बंद आसतले म्हटलें म्हणून जालें, पर्यायी वेवस्था कितें आहा? कारण गोंय हें खूब ल्हान असल्या कारणान प्रमोद, आमचे जे स्टेट हायवेज आसात किंवा नॅशनल हायवेज आसात, दे आर द नॅशनल हायवेज आर बींग यूज बाय एवरी विलेज. प्रत्येक विलेजींतलो मनीस नॅशनल हायवे वयल्यानूच आपल्या काम धंद्या सगळ्या गजालींक वयता. आतां जशें जॉयलान सांगलें, आमचें कितें जाता की प्रोटोकॉलाक आमी विरोध करीत जाल्यार मागीर सरकार कितें म्हणटलें, लोक कितें म्हणटले म्हणून आमी कितें करता, मागीर इन केस ऑफ इमर्जन्सी लोकांचें कितें जातलें अशें म्हणटा आमी. फॉरगेट अबाउट इमर्जन्सी. आमी कामगार वर्ग, आमच्याय कामाक एक कितें तरी एक सिस्टम आसता. तूं अमक्या टायमार पावशीत जाल्यार तुजें फुडें काम जातलें. प्रत्येक मनशाचें काम हे वेळेन मर्यादीत आसता. तो मागीर कितें सामान्य मनीस आसूं ताची कशी गैरसोय जावची ना आनी प्रोटोकॉलूय कसो फॉलो जातलो हाचेर भर दिवपाक जाय. पण दुसरो जो इम्पॉर्टंट विशय आसा पण तो म्हळ्यार ST रिजर्वेशनाचो, जाचेर सुरवातीक जॉयलान टच केल्लो. what he feels the president missed in a speech, I think we should tackle it on round table. आणि तो ST रिजर्वेशनाचो इश्यू आसा तो पेलवतलो मुख्यमंत्र्याक, कारण ह्या सरकारांतले जे ST कम्युनिटीचे मंत्री आसात ते एक मुडा भितर दिसतात. मुख्यमंत्री खंय तरी समोपचाराचे भाशे भितर आसात आनी एक जाला प्रचार की डबल इंजिन सरकार. सो एक तर तुवें ते फुडल्या इंजिनाचे घालपा जाय नाल्यार फाटल्या इंजिनाचे घालपा जाय. हे कशें पेलवतले? हय, सध्या ते फुडलें इंजीन जें आसा दिल्लीचें तेंचेर ते पडला आनी फाटल्या इंजिनाक सांगपाक एक निमित्त मेळ्ळा की पळय आमी ट्राय केल्ली पूण ते वयले आयकनात. सो एज पर सेंट्रल गव्हर्मेंट जे रुल्स आहात आनी कायदा मंत्रालयाचो जो विधिमंडळ विभाग जो आसा तेणी जे सांगला ते म्हणटात की 2026च्या उपरांत, म्हणजे जेन्ना आमची जनगणना पूर्ण जातली, जनगणना पूर्ण जाल्या उपरांत जो फेररचना आयोग डिलिमिटेशन कमिशन फॉर्म जातलो त्याच्या उपरांतची गजाली प्रमोद. एक म्हटल्यार तुका रिपोर्ट सेन्सस रिपोर्ट येवचो पडलो, तो केन्ना येतलो देवा खबर, कारण तो फॉर्मूय जावंक ना अजून आनी सुरू जावंक ना काम. त्याच्या उपरांत तो फेररचना आयोग स्थापन जातलो आनी त्याच्या उपरांत गोंयांतली ST आनी SCची सीट कितें करचें, कितले आसचे ते ठरतले अशें सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें म्हणणें आसा.
सो गोंयान जरी आदिवासी समाजाच्या संघटना जेचे कडेन येयल्यात त्यांच्यांनी जरी म्हटलें की आमकां जर 2024च्या इलेक्शनाच्या पयलीं जर आमकां रिजर्वेशन दिना असेंब्ली खातीर जाल्यार आमी बॉयकॉट करतले म्हणून. ह्यो बॉयकॉट करपी संघटना ज्यो आसा हांच्या मदीं फाटल्या दिसांनी फूट पडली आनी तांच्यांनी इमिडिएट येवन सांगलें की ना असो डिसिजन जावकूच नाशिल्लें म्हणून. सो ह्या संघटनांनी जरी कितको प्रेशर घातलो तरी प्रमोद जे लिडर आसात आतां आमी धरयात तवडकर म्हण किंवा गणेश गांवकर म्हण गोविंद गावडे हे सगळे जे लोक आसात ह्या समाजाचे जे नेतृत्व करपी लोक आसात ते आसात BJP वांगडा. हय आणि जेन्ना लोक ह्या ते इंजिनाचे डबे. येस हे ज्या लोकांच्या फाटल्यान जेन्ना वयता तेन्ना एखाद्या सामाजीक संघटनेचो कितलो प्रभाव आसता पळय होका आनी तुवें आनी आमी सांगपाची गरज ना. कारण आमचो समाज विखुरलो असो वेगवेगळ्या नेत्यांच्या फाटल्यान वचून. सो ही खरें म्हटल्यार हो हेजो तेंच्यानी म्हणजे तेजो टेस्टचो विशय हो समाजाचो की तांच्यांनी आतां आपली एकी दाखोवपाक जाय आनी सरकाराचेर प्रेशर घालून जसो जम्मू काश्मीर आनी अरुणाचल ह्या सगळ्यां खातीर जसो कमिशन केल्लें फेररचना आयोग जसो स्थापन केलो डिलिमिटेशन कमिशन तशें डिलिमिटेशन कमिशन गोंया खातीर स्पेशली करचें अशी म्हणून मागणी जी केली तीच राज्य सरकारान मागणी फुडें व्हरची पडटली. आनी जर राज्य सरकार फेल जालें जाल्यार हो जो आदिवासी समाज आसा जो आपणाक 4 सीट मागता विधानसभेचे तो ह्या सरकाराक किंवा ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक कशे पद्दतीन फाल्यां नुकसान करतलो पळय ते तेंच्यांनी दाखोवचें पडटलें. बरें, बिफोर आय गो टू जॉय एक क्विक क्वेश्चन. डू यू थिंक ही डिमांड जी आसा दॅट डिमांड इज लेजिटिमेट? डिमांड सारकी आहा त्यांची. त्यांच्या म्हणण्या प्रमाणे त्यांची 12% आसपास आसा पूण आमचो सेन्सस सांगता की इट इज 10.47 कितलो एप्रॉक्सिमेट असो. सो त्यांची डिमांड सारकी आसा. जर SCक मेळटा आसत जाल्यार आमकांय मेळपाक जाय. आनी बाकीच्या राज्यांनी ज्या राज्यांनी STची लोकसंख्या आसा थंय सीट दिल्ली आसात. सो म्हाका दिसता गोवा हो एक असो सद्या राज्य उरलेलें आसा. सो त्यांची मागणी त्या भाशेन धरली जाल्यार त्यांची मागणी सारकी आसा. हय जॉयल, डू यू थिंक दॅट द डिमांड इज लेजिटिमेट? पॉयंट 1. अँड वॉट डू यू मेक ऑफ द सिच्युएशन रायट नाव? Point is legitimate, Pramod, and that is why it is notified. There are 4 places you have been notified as ST reservation. पण हितून भितर एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट आसा की why have we been promising STs of reservation for the last so many years? Okay, if we are promising them reservations and trying to assure them of reservations, why it is not happening? आता पळय लास्ट असेंब्ली सेशन हे मनसून असेंब्ली सेशन जस्ट लास्ट मंथ जाल्लें तें तितून भितर एक इंटरेस्टिंग विशय आशिल्लो की रेजोल्युशन वॉज पास्ड दॅट ओके वी आर गोइंग टू आस्क द सेंटर टू गो हेड विथ द रिजर्वेशन्स म्हणून. इट इज व्हेरी सरप्रायझींग दॅट नाव प्रभाकर थिंबलेन पयर एक आमकां हें धाडिल्लो ओपिनियन तेजो एज इज अ फॉर्मर स्टेट इलेक्शन कमिशनर. The state government does not have any role in reservation. The state government cannot do anything on reservation. Correct. So why is the state government promising all the time saying that yadna kartale tadna kartale? You are promising to give something which you don't have. Which you don't have. Yeah. Secondly, now the argument right now is that after 2026, after that. You have to rely on a census details in census figures to decide on ताजे उपरांत डिलिमिटेशन कमिशन जातले. बरोबर न्ही? 2006 उपरांत डिलिमिटेशन जातले. तेजे उपरांत सेन्सस जातले. मोस्ट प्रॉब्ली सेन्सस विल बी इन 2031 दिसता म्हाका. बिकॉज इफ यू गो इन टू अ 10-year फिगर आमकां 2021 चुकले आमकां. सो 2031 इज द नेक्स्ट डेट फॉर सेन्सस. So on what basis are you saying that 2027 पयलीं आपण तुका reservation दिता म्हणून? I don't understand this logic. So be practical. Tell them okay जावचें ना. There is an amendment. See, there is an amendment to the constitution which has put all these things in it. But then you could have given this reservations to them at a time when other states had sought reservation. Assamak मेळ्ळें, JNK मेळ्ळें, Mizoram मेळ्ळें. So many other states got reservation. So why was Goa excluded from that at that time? So if you are really serious in giving reservations to states, you could have also included Goa in that reservation quota and given them reservation. It only shows that you are not seriously interested in giving them reservations because you are going to lose politically. All these 4 places which they are saying that they are going to give reservations, it is clearly going against the BJP. That's why they are not pushing for reservation. It's as clear as that. हय किशोर, 2027 26 उपरांत जाता न्ही. सो 27 आमी तुमकां दितले 4 सिटांचें रिजर्वेशन.
हो आर्ग्युमेंट पटपा सारको आसता. जॉयल म्हणटा हांवें गणितच बसनो म्हणटा, टायमलायनूय बसनो म्हणटा, लॉजिकाकूय बसनो म्हणटा. एक गजाल म्हटल्यार जशें जॉयलान सांगलां तशें की राज्य सरकारची इच्छा शक्तीच ना एसटीक पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिवपाची सद्या तरी. मागीर फुडें पळोव येता. एक विशय आमकां प्रमोद लक्षांत दवरपाक जाय की पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचो जो विशय एसटी तो आतां जरी तो एक्टिवेट जाला आनी आतां जरी तो खूब वयर सरला तरी हाच्या खातीर गेल्या कितल्याशाच वर्सां पासून लढो सुरू आहा. आनी तातूंत एडवोकेट गुरू शिरोडकर आनी तेचे जे वांगडी आसात हे पुरायपणान सक्रियपणान हो विशय हाताळटाले आनी तांणी दिल्ली मेरेन वचून ह्या विशयाक लागून पाठपुरावो केला. आतां जालां अशें की एसटी भितरूच प्रमोद 2-3 ग्रूप आसात आनी ते 2-3 ग्रुपाची तेंची डिविजन इतलें आसा की एक ग्रूप दुसऱ्या ग्रुपाक मानपाकूच तयार ना. म्हणजे आतां जेन्ना एडवोकेट गुरू शिरोडकर आनी ताच्या वांगड्यांनी जेन्ना पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचो विशय सुप्रीम कोर्टा पर्यंत वचून आनी दिल्ली पाठपुरावो करून जेन्ना तो हाताळलो, जेन्ना प्रसाद गांवकर हायकोर्टान गेलो रिजर्वेशनाच्या संदर्भात आनी त्या वेळार प्रसाद गांवकरानूय गुरू शिरोडकराक कन्सल्ट करूंक ना बाबा कितें तेचो स्टेटस, आमी कशा पद्दतीन फुडें वचपाक जाता, तांणी करूंक ना. आनी आतां जे पॉलिटिकल रिजर्वेशनी चळवळ चल्ल्या तांणी गुरू शिरोडकराक विश्वासान घेवना किंवा तांकां दिसता की ताका विचारपाची गरजूच ना. इतले तांच्या भितर डिफरन्सीस आसात. विशय एक आमी लक्षांत दवरपाक जाय प्रमोद की तो तेंचो कॉन्स्टिट्युशनल रायट. इट इज नॉट डॅट आमकां दिसतले तेन्ना आमी तुमकां दितले, तशें ना. तो तेंचो कॉन्स्टिट्युशनल रायट. आमी तो आतां मेरेन तांकां दिवंक ना. एक गजाल प्रमोद जी दोतोर गुरू शिरोडकरा कडल्यान कळ्ळी की 2013 म्हणजे 2014 इलेक्शन्स असले. 2013 उत्तर प्रदेशातल्या कांय एसटी कम्युनिटीक रिजर्वेशन मेळोंक नासलें. 1-2 ॲड जाल्ले, म्हणजे पॉप्युलेशन फिगर वायज तांकां जे रिजर्वेशन मेळ्ळें ते कमी आसलें आनी त्याच्या खातीर तेंच्यांनी इतलो प्रेशर केलो कारण उत्तर प्रदेश ही लोकसभे खातीर खूब व्हडली गजाल. त्या खातीर एक ऑर्डिनन्स काडलो केंद्र सरकारान त्या वेळार काँग्रेस गव्हर्मेंटान आनी त्या ऑर्डिनन्साच्या मार्फत इलेक्शन कमिशनाक अधिकार दिलो की तुम्ही ही सगळी प्रक्रिया करा आणि ते रिजर्वेशन दिया म्हणून. आणि त्या ऑर्डिनन्साचेर उत्तर प्रदेशाच्या 2014च्या लोकसभा इलेक्शनाक रिजर्वेशनूय दिलें आणि ते ऑर्डिनन्स 1, ऑर्डिनन्स 2, ऑर्डिनन्स 3 काढले आणि तातूंत गोंयच्या रिजर्वेशनाची प्रोसेस प्रमोद सुरू जालो. पूण दुर्दैवान 2014 लोकसभेची इलेक्शन जालें, सरकार बदललें, बीजेपीचें सरकार येयलें, उत्तर प्रदेशांत ते रिजर्वेशनूय मेळ्ळें. पूण 2014 उपरांत जो गोंयांतलो जो प्रोसेस सुरू जाल्लो तो कंटिन्यू करपाक जे गोंय सरकारान डबल इंजिनाचो वापर करपाक जालो तो करूंक ना. तो ऑर्डिनन्स लॅप्स जालो आनी ते तशेंच उरलें प्रकरण. हे कोण समजूनच घेना. हे आतां जर कितें सांगलें सरकारची इच्छा आसत पळय, तुका खबर आसा कायदो कितलोय जरी आसलो ऑर्डिनन्साचेर आतां मेरेन कसली कसली कामां जाल्लेली आसात. इच्छा शक्ती आसत सगळें जाता. हांगासर डबल इंजिनाक कसलीच इच्छा शक्ती ना अशें म्हाका दिसता. अशें तुका प्रामाणीकपणान दिसता. येस येस. फायनल पडणं म्हजे कडेन एक 2 मिनटां उरल्यात म्हणून एक्सिडेंट बाणस्तारीचो ज्या टर्नाचेर ही केस पावल्या त्या टर्ना कडेन तूं कसो पळयता? आयज एक म्हणजे व्हेरी इंट्रस्टींग हें जालें डेवलपमेंट इन ते केसीन की म्हणजे हे जर गजाल पयलींच जाल्ले, तुमचो अहंकार आनी तुमचो जर माज आसा तो सायडीक दवरून जर पयलींच जर कितें तुमी जर हें केल्लें की आपली चूक जाली ही मान्य केल्ली, जे पद्दतीन तेंच्यांनी आज आपण नुकसान भरपाय दिता अशें जें सांगलां म्हणजे सावर्डेकर फॅमिलीन कोर्टान, हाचो अर्थ तुमी मान्य करतात न्ही कितें जालां म्हणून सगळें प्रकरण तुमच्या कडल्यान घडलां म्हणून. सो हें पयलीं जावपाक जाय आशिल्लें. आतां आमकां पळोवचें पडटलें की जी फॅमिली 2 कोटी दिता म्हणटा कोर्टान सांगलां की तुमी तें डिपॉझीट करा म्हणून मागीर फुडलें पळोवया म्हणून. सो कोर्ट हेजेर कितें वर्डिक्ट दिता फुडें तेजेर आतां म्हणजे म्हाज्या तर हेच्या प्रमाणे तेंच्यांनी हें सांगून आपली मान्य केली गजाल दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या दिसा जावपाक जाय ती खूब लेट जाली. हय आनी तुमी मान्य केलें न्हू. तुमी आतां डिनाय करता इतके दीस चल्लां सगळें ते हेतूंतल्यान एक तुमी लोकांक कळ्ळें की तुमी मान्य केल्या म्हणून ही गजाल की इतले तेन्ना पयशे दिवपाचे तुमी ऑफर करता तेन्ना ती गजाल तुमी मान्य केला. म्हाका दिसता ह्या केसी भितर कितें जाता तेंय पळोवचें पडटलें मुखार. कारण आज जी केस आशिल्ली तेजे पांडुरंगान रेफरन्स दिलो जे समन्स चॅलेंज केल्ले पुलिसांचे ताजी केस आशिल्ली. बाकीचे आनी ह्या हाजी प्रकरणा कडेन संबंदीत आनीक बेलेची केस आसा. सो एक एक करून ह्यो केसी हियरिंगा येतल्यो थंय पुलीस कितें सेफ फायल करतात तें पळोवचें पडटलें. आतां क्रायम ब्रांच करतली तांचें इनिशियल इन्वेस्टिगेशन ते कोर्टा मुखार कितें दवरतात, बेलाक ओपोज करतात कारण ऑलरेडी जे एक्युज्ड आसात ते फाटल्या 14-15 दीस कादये भितर आहात. ह्या सगळ्या गजालींचेर म्हाका दिसता इट इज गोईंग टू बी अ व्हेरी लँडमार्क केस
विच इज गोईंग टू डिफायन सो मेनी थिंग्स फॉर अस. कितें जाता ते आमी तुमचे म्हऱ्या हाडत रावतले, ताजी विस्कटावणी करत रावतले, विश्लेशणय करत रावतले. आज इतलेंच. किशोर बाब, जोयल बाब, पांडुरंग, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.